गोंयांत प्रदूषण ना, गोंय सामकें नितळ आनी निवळ आसा. ताकाच लागून लाखांनी पर्यटक जिवाचो गोवा करपाक गोंयांत येतात. पूण कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतलें प्रदूषण पळयलें जाल्यार आमचें गोंय खरेंच निवळ आसा काय कितें असो प्रश्न पडले बगर रावना. राष्ट्रीय खेळा सर्तीक लागून सरकाराचेर अतिरिक्त 600 कोटी रुपयांचे वजे पडला. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर आतां मेरेन 400 ते 500 कोटी रुपया खर्च आयला. थॉमस कुकाक 111 कोटी दिवपाचे आसात. ते भायर हेर बाकीचोय खर्च आसा. हो एकूण खर्च मेळून 600 ते 700 कोटी रुपया राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर खर्च येतलो. गोंय सारकिल्या ल्हान राज्याक येदो व्हडलो खर्च परवडपा सारको ना. तेन्ना केंद्र सरकारान आनीक 250 कोटी रुपया गोंय सरकाराक दिवचे अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केल्या. मुशीरवाडो कोलवाळ वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक आयतारा मध्यान राती अचकीत उजो लागिल्ल्यान 80,000चे लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो आनी 20 लाखांचो म्हाल वाटयलो. उजो कसो लागलो हाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावना. फुडलो तपास सुरू आसा. प्रस्तावित नवो बोरये लोटले पूल बांदपा आड आयतारा लोटलेच्या थळाव्यांनी मोर्चा काढलो. हो पूल थळाव्यांच्या खाजन शेतांतल्यान बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा. ताका लागून थळाव्यांनी खाजन शेतां नश्ट जातली. देखून लोकांनी हो पूल बांदपाक खर विरोध केला. संयुक्त राष्ट्राचे शेनवारा जाल्ल्या महासभेत इस्रायल हमास झूज थांबोवपाचो थाराव मंजूर जालो. प्रस्तावाचे वटेन 120 तर विरोधात 14 देशांचे मतदान जाले. भारता सयत 45 देशांनी मतदान करूं ना.
कारापूर सरवण पंचायतीत आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत कोयर भटकी गोरवां आणि हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। ग्रामसभेक 11 मदल्या 5 पंच वांगड्याची गैरहजेरी आशिल्ली। पंचायत वाठारांतल्यो भौशीक बायो नितळ करप आणि हेर कांय थाराव ग्रामसभे वेळार घेतले। सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे हांच्या अध्यक्षतायेखाला कारापूरच्या फुले सभाघरांत ही ग्रामसभा जाली। गोंयांत 30 आणि 31 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्या सयत मध्यम स्वरूपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ते प्रमाण वयले 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। ह्या काळात वाऱ्याची गती वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतली असोय अदमास खात्यान उक्तायला। ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें कळयलां। 29 ऑक्टोबर तशेंच 1 आणि 3 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आसतलें। ह्या 4 दिसांनी फांतोडेर धुकें पडटलें। तशेंच रातच्या 11:30 वरां मेरेन दर्यांत चड ल्हारां उसळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। रिवोण्या महिला मोर्चा सांगे हांणी फुकट दोळ्यांचे शिबीर आयोजित केल्ले। हाचे उक्तावण सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जालें। ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार ह्या विशयाचेर एक मार्गदर्शन शिबीर नार्व्यां जालें। दिवचलच्या कायदो सेवा समितीन ह्या शिबिराचे आयोजन केल्ले। नार्वेच्या लक्ष्मी नारायण देवळात हे शिबीर घडोवन हाडिल्ले। ह्या शिबिरात कायदो सेवा समितीच्या आदवोगादांनी जाणट्या नागरिकांक कायद्याविशीं मार्गदर्शन केलें। केरळातल्या एर्नाकुलमात क्रिस्तांव प्रार्थना सभेत आयतारा सकाळी भयंकर स्फोट जालो। ह्या वेळार 3 ते 4 स्फोट जाल्ल्याचो दावो आसा। हातूंत एकल्याक मरण आयलां जाल्यार 36 परस चड लोक जखमी आसात। हे संबंधी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन हांणी चौकशीचे आदेश दिल्यात।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेन उडयल्ल्या कोयराक आयतारा दनपरां एकाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडल्या. हो उजो कोणे तरी मुद्दम घाला असो अदमास ह्या वेळार व्यक्त जाता. हो कोयर मडगांव नगरपालिकेच्या पार्किंग सुवातीत उडयतात. थंय कोयर उडोवचो न्हय म्हणून ह्यान पयलीं ह्या वाठारांत आशिल्ल्या दुकानदारांनी लेगीत विरोध केल्लो. केरळातल्या कलमासेरीन जाल्ले प्रार्थना सभा वेळार जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटाचो संबंध हमासाचो आतंकवादी खालीद मशाला कडेन आसा काय असो प्रश्न आता उपरासला. कारण शेनवारा केरळातल्या मल्लपुरम हांगच्या एके कार्यावळीत हमासाचो फुडारी खालीद मशालान वांटो घेतिल्लो. खालीद ह्या कार्यावळीक व्हर्च्युअल रितीन हाजीर आशिल्लो. हे कळटकीच केरळ भाजपाचे अध्यक्ष के सुरेंद्रान हुस्को उक्तायला.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी भाजपाचेर व्हड आरोप करून राज्यात ऑपरेशन लोटसाची तयारी सुरू आसा अशें सांगलें. भाजपाचे फुडारी आपल्या यत्नात यशस्वी जावचे नात कारण एकूय काँग्रेसीचो आमदार फुटचो ना अशें ताणें सांगलें. 2019 ह्या वर्सा काँग्रेस जनता दल युती सरकाराक सकयल देवपाक वांटेकार आशिल्लो. पंगड आतां काँग्रेसीच्या आमदाराक पळून वचपा खातीर 50 कोटी रुपयांची फूस दाखयता. रविकुमार गौडा हांच्या विधानाचेर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रतिक्रिया दिली. कतारांत 8 भारतीय नेव्हींक फाशा दिवपा फाटल्यान पाकिस्तानाचो संबंद मुखार आयला. भारतीयांक ख्यास्त फर्मायल्या उपरांत पाकिस्तान आनी कतारच्या लष्करी अधिकाऱ्यां मदीं बसका जाल्ली. कतारच्या सरकारान अजून भारतीयांचेर केल्ले आरोप जाहीर करूनात. दुसरे वटेन ही सगळ्या केसींचेर दुबावूय वाडत आसा कारण अल देहरा कंपनीचो मालकी हक्क आशिल्ल्या ओमानी नागरिकाक कतारान सोडिल्ले आसा. फाटीं कतारान 8 भारतीय नेव्हींक फाशीची ख्यास्त फर्मायिल्ली. केरळात एर्नाकुलम हांगसर जाल्ल्या साखळी बॉम्ब स्फोटा उपरांत देशभरातल्या संवेदनशील वाठारांनी सुरक्षा वेवस्था वाडयल्या. जे लोक राबितो रथ आशिल्ल्या वाठारांनी सतर्क रावपाचो इशारो दिला. दिल्ली पुलिसांनी लेगीत राष्ट्रीय राजधानीत सुरक्षा अलर्ट जारी केला. दिल्ली पुलीस स्पेशल सेल गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात आसात. एर्नाकुलम हांगसर ख्रिश्चन कन्व्हेन्शनात सकाळी 9च्या प्रार्थने वेळार फाटोफाट 3 स्फोट जाले. हातूंत एके बायलेक मरण आयलें जाल्यार 30 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. आयतारा वेरे वागुर्मेची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांतल्या शितोळे तळयेच्या कॉन्क्रिटीकरणाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. थळाव्या लोकांच्या विरोधा सामकार पंचायतीकूय नेमते घेवचे पडले. लोकांनी पंचायत मंडळाक हो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव घेवपाक लायलो. मेगा प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान कामोलेची ग्रामसभा बरीच तापली. आरजीचे वांगडी आणि सरपंचाच्या भितर वाद निर्माण जालो. आरजीच्या वांगड्यांनी केल्ल्या प्रश्नाची जाप सरपंचाकडे नाशिल्ल्यान सरपंच मदींच ग्रामसभेंतल्यान भायर सरलो आणि ग्रामसभा अर्देकुटी थांबोवची पडली. ताका लागून थळाव्या लोकांनी सरपंचाचेर तिडक उक्तायली.
उत्तर भारतातल्या कांय राज्यां परस गोंयांत सोरो चड खर्चीक जाल्ल्यान सोऱ्याच्या वेपाऱ्यांनी वेवसायांत लुकसाण जाल्ल्याचो दावो केला. तरी आसतना अबकारी खात्यान 2022-23 ह्या वर्सात सोऱ्याची विक्री 36% वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या. एकूण येणावळींतल्यान सरकारान 865.6 कोटी रुपया एकठांय केल्यात, जी फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 30% वाडल्या. 2021-22 ह्या वर्सा फक्त विदेशी सोऱ्याच्या विक्रींतल्यान 60 कोटी रुपया येणावळ मेळिल्ली, जाल्यार वट्ट वसूल 649.9 कोटी रुपया जाल्लो आनी उपरांतच्या अर्थीक वर्सात ते 81.5 कोटी रुपयाचेर गेले, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. स्पेशल ऑलिंपिक संवसारीक खेळा सर्तींतल्या उत्कृश्ट कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या कार्यावळींत गोंयचे सिया सरोदे हांची तोखणाय केली. आपल्या देशाचो गौरव वाडोवपा खातीर खेळगड्यांक तांच्या फुडारा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुभेच्छा भेटयल्यो. आदल्या तेंपार चलयांक अशा खेळांनी वांटेकार जातलीं जाल्यार सुविधांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान त्रास जाणवताले. मात आतां तशें ना. देखून गोंय सरकारान खूब बऱ्या पद्दतीन राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन केल्लें आसा, अशी तोखणाय राज्यसभेची खासदार आनी आयओएची अध्यक्ष पीटी उषा हिणें केली. केंद्राकडल्यान मेळिल्ल्या 600 कोटी रुपयांचो गोंय सरकारान चुरो केलो. आतां तांकां उदरगती खातीर केंद्राकडल्यान आनीक 250 कोटी रुपया जाय. आदी दिल्ले 600 कोटी रुपया मोडले तरी खंय हेच कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचे विजय म्हणटा. कितेंय जावं प्रधानमंत्र्याच्या गोंय दौऱ्याक लागून आपल्या मतदारसंघातले रस्ते तरी जावपाक पावले, अशेंय तो सांगता. रेशनाचेर वितरीत जावपी तांदूळ प्लास्टिकाचे न्हय जाल्यार फोर्टिफायड आसात, अशी म्हायती दिवचल नागरी पुरवण खात्याचे निरीक्षक सूरज शेटये हांणी दिली. विटामीन ए गुणधर्म आशिल्ले हे तांदूळ भलायकेक उपयुक्त आसात, असो दावोय नागरी पुरवण खात्यान केला.
तिळारी धरण पिडेस्तांनी केल्ल्या त्यागाक लागून गोयची उदकाची समस्या सुटावी जावपाक मजत जाल्या अशें उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. तिळारी धरणाचे विकसीत काम करून 2025 मेरेन गोंयांत 24 वरां उदकाची पुरवण करपाची येवजण आसा अशें मंत्री शिरोडकार हांणी स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे वरवीं मेळपी निधीचो हप्तो दिवाळेच्या पयलीं शेतकारांक मेळटलो अशी माहिती शेतकी संचालक नेविल आल्फोन्सो हांणी दिल्या. गोंयच्या 5,662 शेतकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. ह्या येवजणे वरवीं शेतकारांक वर्सुकी 6,000 रुपया मेळटा. दसऱ्याक रावणवधाक परवानगी दिल्ले खातीर कोलवाळ जेलींतल्या 4 पुलिसांक निलंबित केल्यात. हातूंत एक अधीक्षक, 2 जेलर आनी एक सहाय्यक जेलराचो आस्पाव आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो. वेरे वागुर्मेच्या ग्रामसभेत शितोळे तळयेचो विशय बरोच तापलो. लोकांनी पंचायत मंडळान हो प्रकल्प रद्द करचो म्हणून ग्रामसभे वेळार घेवपाक लायलो थाराव. रिवणा ग्रामसभेत रिवणकारांनी आयआयटीक दिलो येवकार. आयआयटी रिवणा जाय म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी रिवणकारांनी मेळून थाराव मंजूर. प्रदूषणा आड रस्त्यार देवल्यात कुंकळचे लोक. सरकारान प्रदूषण हाडचे नियंत्रणात केल्या मागणी. लोटले ग्रामसभेत बोरये पुलाक विरोध करपी थाराव पास. थळाव्या वांगडा आसतलो सरपंचाचो दावो. मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान कामोर्लेची ग्रामसभा तापली. सरपंचान सोडली अर्दवट बसका. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आणि गोंय सरकारान खूप बऱ्या पद्धतीन केल्या राष्ट्रीय सर्तीचे आयोजन. आयोगाची अध्यक्ष पीटी उषान केली तोखणाय. आता खबरो विस्तारान. आयतारा वेरे वागुर्मेची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांतले शितोळे तळयेच्या कॉन्क्रिटीकरणाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध. थळाव्या लोकांच्या विरोधा सामकार पंचायतीकूय नमते घेवचे पडले. लोकांनी पंचायत मंडळाक हो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव घेवपाक लायलो. शितोळे तळयेर येवपा आशिल्ल्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा वेरे वागुर्मे पंचायतीन खासा बसका आपयल्ली. शितोळे तळयेर आमकां कसलोच प्रकल्प नाका म्हण लोकांनी भुमिका घेतली. तशेंच प्रकल्पा विशीं म्हायती दिवपाक आयिल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ग्रामस्थांनी शळो घाम काडलो. हो प्रोजेक्ट ज्या वेळार हांगा पळय आयिल्लो न्ही त्या वेळार हे भितर डिस्कशन म्हाका खंयच मेळूंक ना. म्हणजे मे बी म्हाका अशें दिसलें की हांव नासतना डिस्कशन जालें काय म्हणून हांवें मागीर चॅक केलें की रेजोल्युशन खंय तरी आसा पळय जाल्यार रेजोल्युशन ना. त्या संदर्भात हांव वचून परत पंचायतीन आतां मेळ्ळें आनी हांवें म्हटलें की रेजोल्युशन हें केन्ना पास जालें. हांव आसतना काय इतके मिटिंगेक जावना. त्या वेळार म्हाका पंचायतींतल्या एका रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगलें, रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्मेंट सर्वंटान सांगलें की अशे व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना रेजोल्युशनाची गरज नासता. कारण थोडे आतां हायवे येता पळय, हायवे आयल्या नंतर थंय रेजोल्युशनाची गरज नासता. सो हांवें मान्य केलें आनी हांवें येयलें. पूण कारण हांव थंय आसल्या कारणान हांवें जितली पळय कामां घेतल्या तेजें हांवें रेजोल्युशन घेतला, प्रायोरिटी घेतल्या. मागीर एस्टिमेट करतना हांव स्वता आसा. मागीर म्हाका अशें दिसलें की तो त्या वार्डाचो पंच आनी सरपंचूच पळयता न्ही. हे म्हाका हितूंतली कांय खबर नाशिल्ली. पूण जर ह्या तळ्याक म्हाजो खंय विरोध ना. तळें जावप ही बरीच गजाल. तळें जावप, थंय उदक सांठोवन उरप जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमच्या उदकाचो सोर्स वाडटलो. खंयच म्हाजो थंय हें ना, अपोज ना. पूण जर ते उदकाचो सांठो आनी खंय तरी हें करता आनी थंय नाका जाल्लें येता आनी आमचें गांवपण जर वयता जाल्यार म्हाजो पयलो विरोध आसतलो. ही खासा जी ग्रामसभा आपयल्ली ती शितोळ तळ्या खातीर आपयल्ली आनी ताजेर डिस्कशन जावचें, ताजेर चर्चा जावची म्हणून ही ग्रामसभा आशिल्ली. आतां ही ग्रामसभा घेवपा फाटलो उद्देश इतलो नाशिल्लो की लोकांनी ताका विरोध केलो ह्या प्रोजेक्टाक शितोळ तळ्याक. म्हणजे थंय कितें तरी एक हें येता, मोठें कितें तरी येता, गांवचेर संकट येता, उदकाचेर संकट येता, हांगासरल्या पर्यावरणाचेर संकट येता अशें जेन्ना दिसलें तेद्या वेळार लोक जागे जाले. पयलीं कोणाक कांयच खबर ना. 2016 ही गजाल सुरवात जाली अशें सांगतात की पयलींचो सरपंच मिनू सावयकार जेन्ना आसलो तेन्नाय हें केलें आनी ताणें लेटर केलें की बाबा हांगासर उदकाची तूट आसा. लेटरूय